हांव यतीश बाब बिफोर आय गो टू प्रशांत त्या दोन मुद्द्यांची एक प्रशांत बाबान मुद्दो काढलो की गव्हर्नमेंटाचे इंटरव्हेन्शन इश्यूज रेज जाते की मुख्यमंत्र्यान वचून तांकां रेप्रिमांड केलें भाशण दिलें मागीर कांयच केलें ना नो इंटरव्हेन्शन हॅपन. दुसरी गजाल पॉलिटिकल वील आनी पॉलिटिकल क्लॅरिटी ह्या विशयाचेर कारण दर वर्साक आमी बसून ह्याच विशयाचेर उलोवप आनी मागीर जी रियलिटी आसा युगांक बाबान बरी सांगलें की अल्टिमेटली आमकां खंय तरी ट्रान्सपरंट आनी बॅलन्स्ड व्यू घेवपाक जाय. ह्या दोन्ही बाबतींत गव्हर्नमेंटान तो स्टियर करप गरजेचो. हें जाता. हांगा आमी पॅनलाचेर आसा पळय ते सगळे युनिवर्सिटी खूब कनेक्टेड आसा. कित्याक तूं आनी हांव ह्या युनिवर्सिटीचे स्टुडंट. वाघ सर आनी युगांक आतां थंय शिकयता. प्रशांत बाबूय थंय सामको कनेक्टेड म्हणजे चळवळ हें तें दे आर कनेक्टेड इन दॅट वे. सी फॅक्ट ऑफ द मॅटर इज हांव परत म्हणन ही युनिवर्सिटी आमची सगळ्यांची युनिवर्सिटी. वी शूड नॉट लूक एट इट लायक एज इफ इट इज अ इन्स्टिट्यूशन वीच इज ओवर. आय मीन दॅट शूड नॉट बी द टोन एंड टेनर. नकारात्मक नाका म्हणटा. हां सी हांव तेंच म्हणटा तुका युनिवर्सिटीन खूब यू नो वी हॅव कवर्ड अ लॉट ऑफ अचिवमेंट्स एंड मायल्स एंड देर आर स्टील मायल्स टू रीच. पण हांव तुका एक म्हणन की युगांक ज्या तरेन उलयला आनी वाघ सर ज्या तरेन उलयला की युनिवर्सिटी हॅज डन अ लॉट ऑफ वर्क. सरकाराचें बी पॉलिटिसायज करूं नाका तेंच हांव म्हणटा तुका. सी मदींच मुख्यमंत्र्याचें हें हाडलें आनी कितें सी गव्हर्मेंटाचें धोरण एज फार एज एज्युकेशनल एक्सलन्स इन गोवा इज कन्सर्न इज देर फॉर ऑल टू सी. आय मीन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज व्हेरी फर्म एंड व्हेरी सिरियस अबाउट दीस. म्हणजे एज्युकेशन थ्रायव कशें बऱ्या तरेन जावचें कशें गोंयाक रेकॉग्निशन एज अ यू नो वन ऑफ द बेस्ट स्टेट मेळचें हाजेर खूब फोकस आसा. हातूंत दुबाव ना आनी सगळ्यांक तें दिश्टी पडटा. बट तातूंत पॉलिटिक्स हाडची न्हय. दॅट इज वॉट आय एम सेयींग की प्रशांत बाबूय हांव सांगन ताका ही नोज ऑल दीस थिंग्स व्हेरी क्लोजली. सी वी शूड नॉट रन डावन द इन्स्टिट्यूशन. तुमचे कितें मुद्दे आहा ते मांडा. रायट रॉंग कितें आसा तें लोकां समोर घालपाक सुद्दां तुमकां कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे अधिकार आहा तो. तुमी मांडा. देर इज नो डावट. पण मुखार मांडून जर मुखार काही कृतीच जायन जाल्यार कितें करपाचें. तुमकां वाघ सरान सांगलां सी द बेस्ट इज वाघ सर इज ऑन दीस डिबेट आनी ही इज देर एज द फॅकल्टी रेप्रेझेंटेटिव्ह म्हणजे दॅट असोसिएशन. See, there are systems in place as far as institutions like the university are concerned. थंय तुका हांवें परते सांगलां ते भशेन थंय एकाडेमीक कावन्सील आसता एक्झिक्युटीव कावन्सील आसता थंय तांचे भितरले सिस्टम्स आसता आनी तांणी सांगलां ते भशेन थोडे सिस्टम्स ते चालीक लावन ताचे रिजल्ट लावपाक थोडे टायम लागता हें लागता ताचे प्रोसेसीस आसा. देर आर नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ दॅट इन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क. यू सी सो आय वूड से दॅट यू नो वी शूड ऑल कीप द फेथ. प्रत्येक जाण आमी कार्य करीत रावया. आय मीन कोणाक मुद्दे मांडचे आसा ताणें मुद्दे मांडचे. देर इज नो डावट अबाउट इट बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप. बट the tone should not be that institution kabar that should not be the tone. Yeah, Prashant Bab, do you agree with this की हातूंतल्यान फायनली इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. तुमी आज म्हणटात की वाय इज गव्हर्नमेंट नॉट इंटरव्हिनिंग. फाल्यां जर गव्हर्नमेंट मेतेर जाल्यार तुमीच ऑपोजिशन म्हणटले वाय इज गव्हर्नमेंट इंटरव्हिनिंग. युनिव्हर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी. तातूंत भितर सरकार कित्याक मेतेर जाता. दोन्ही वटेच्यान वाजयतली तुमी. ना दोतोर प्रमोद सावंत दोतोर तो म्हणटा गँग्रीन जाला तें कट करपा खातीर जर दोतोरा इंटरव्हेन्शन जालें जर जायत वी विल नॉट ऑब्जेक्ट. आनी आतां यतीशान म्हणलें पळय एज्युकेशना खातीर इतली केलं म्हण आउट ऑफ द ह्या डिबेटाच्या परवीच्या भायलो मुद्दो सांगता कांय करूं ना. आनी अशें केल्ली जर जायत जाल्यार कमीत कमी 50 ते 100 शाळांक जेंकां ड्यू टिचराचे पोस्ट आसात न्यू नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करतात डिस्क्रिमिनेशन करून थोड्याक दिवप आनी थोड्या दिवप ना अशें करनाशिल्लो. दीस इज आउट ऑफ द हे. हांव तरी आसतना तुका सांगता युनिव्हर्सिटी बरी चलता. एकाडेमीक आनी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचे मिनिट्स अजून पर्यंत एक वर्स अपलोड कित्याक जायनात. आय एम अ लेमॅन. म्हाका युनिव्हर्सिटी कितें चलता तें कळपाक जाय. आय गो ऑन द वेबसायट. हांव एकाडेमीक कावन्सिलाचे मिनिट्स पळयता. हांव एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचे मिनिट्स पळयता. एक वर्स 14 म्हयने जवळ जवळ मिनिट्स अपलोड कित्याक जायनात. सामान्य मनशाक युनिव्हर्सिटी कितें चलता तें कळपाचो एकमेव मार्ग इज मिनिट्सांतल्यान कळटा तुका. वाय दे आर नॉट बीइंग अपलोडेड आनी हू विल क्वेश्चन हिम बिकॉज ऑफ दीस. कोण करतलो हेजे खातीर. तुम्ही पण तो सूर धरता ते म्हणटा तुमगे सूर सगळे वाट लागल्या घट्टण जाला असो सूर हा म्हणटा तुमचो. आनी थोड्या तेंपान आनी एक डिबेट घेवची पडटली तुका हांगा कित्याक मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ लॉ विल बी कन्वर्टेड सून एज मनोहर पर्रीकर स्कूल ऑफ इंजिनियरींग. हें जावपाचें आतां येता रोखडें जावपाचें आहा. सो ह्यो सगळ्यो ज्यो गजाली आसा पळय आनी हांव मांडटा ते मुद्दे तूं म्हाका खोडून काड न्ही. भायल्यान भरलां एक्झिक्युटीव कावन्सील
ते थंयचो इंट्रस्ट घेवन येनात. राजेंद्र बाब आर्लेकारान गव्हर्नर आसतना कोणा भरिल्ले दुसरे कडेन कोणा व्हेल्ले ना न्ही. सो व्हाय दीस. आनीक जे गोंयचे म्हूण नॉमिनेट केला पळय प्रोफेसर भास्कर नायक आहा मरे, प्रोफेसर प्रभाकर तिमले आसा, प्रोफेसर बुडकुले आसा, की माधव कामत आसा. हे एज्युकेशना भितर करमेल्ले मनीस ज्यांनी एज्युकेशना भितर ज्यांचे योगदान आसा तांकां सोडून कोण प्रसाद रांगणेकर, कोण तो हो सुधीर नाईक ज्यांचे कॉन्ट्रिब्युशन आनी वयल्यान गोंयकारांक खेपतात खंय वचून. सो दीस ऑल नीड्स. आनी हे गव्हर्मेंट नॉमिनी हा दोगी जाण, प्रसाद रांगणेकर आनी सुधीर नाईक हे गव्हर्मेंट नॉमिनी. तांकां मातशें तांणी कितें तरी गोंयचे इंट्रस्ट दवरून करपा न्ही थंय. हे 4-5 नांवां हांवें घेतला पळय, परती नांव घेतले हांवें जे गोंयचे इंट्रस्टाचे मनीस ज्यांनी गोंया भितर एज्युकेशना भितर काम केलां. आतां लास्ट पॉयंट एक करता हांव बिफोर वी कन्क्लूड. आतां हो वायस चान्सलर वतलो ऑगस्टाक. केन्ना सोदपा लागप नवो वायस चान्सलर? गोवा गव्हर्मेंटाचो कितें प्लॅन आसा? 6 म्हयन्या पयले ही सर्च स्टार्ट जाता. गोवा गव्हर्मेंटान कोणी पळयला? म्हाका विचारचें, हांव दिता ताका 8 नांव दिता गोंयकार जे भायर बरोबर विथ ऑल्सो युगांकान जो पॉयंट केला गोंयकार आसलो म्हण बरो आसलो म्हण सांगपा येना. पूण तूं तेंगे फायंड आउट कर मरे तांगे कॅलिबर. ज्या युनिव्हर्सिटी भितर भायल्या ज्या युनिव्हर्सिटी भितर ते काम करता थंयची तांगेलो रेकॉर्ड काड. आनी आतां सान ही सर्च जावपा जायना जाल्यार लास्ट मिनीट म्हणटले आनी एक्सटेंशन दिवया. आय डोंट नो वेदर देर इज प्रोविजन टू गिव एक्सटेंशन बिकॉज दीस गव्हर्मेंट इज जस्ट गिविंग एक्सटेंशन्स फॉर लास्ट सेवरल इयर्स. एका इंजिनियरा एक्सटेंशन 4 वर्सां, 5 वर्सां, 6 वर्सां, एज इफ देर इज नॉट अ सिंगल गोंयकार इन इरिगेशन डिपार्टमेंट. ओके, रामराव यू वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड? या, जशें तुवें पयलीं म्हाका विचारलें की हायेस्ट ऑथॉरिटीज टू बी ब्लेम्ड आर नॉट. आतां हायेस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे कोण? वायस चान्सलर इज आवर हेड ऑफ इन्स्टिट्यूशन. पूण जशें आतां आमी एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचें म्हणटात, एक्झिक्युटीव कावन्सील इज द फायनली टॉप मोस्ट बॉडी फॉर अस आनी जे सगळीं डिसिजन घेता. ताजे वयर मागीर चान्सलर आसा. आतां ह्या एक्झिक्युटीव बॉडीन जशे 15 कितें मेंबर आसता, 5 सरकाराचे, 5 चान्सलराचे आनी 5 वायस चान्सलराचे. फर्स्ट ड्युटीज हे सगळे मेंबर्स शूड बी जशें सांगलें प्रशांतान वा यतीश बाबान, तांचे बद्दल गोंयचें एक्सपेक्टेशन खूब व्हडलें आसता आनी गोंया प्रती आनी गोंय विद्यापिठा प्रती बरे मनीस थंय येवपा जाय ही पयली गजाल. कित्याक हांव जाणा पयलींच सुद्दां वायस चान्सलर तो केदोय व्हडलो बरो आसूं पूण एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक तो भियोन आसता. कित्याक मेन डिसिजन जी जाता ती एक्झिक्युटीव कावन्सिलाक बरोबर. आनी जशें प्रशांतान म्हणलें की ती लोकांकूय कळपा जाय. आमकांय ती डिसिजन कळपा आमी उत्सूक आसता. आमी खूब फावटी विचारता आमकां कित्याक इन्फॉर्मेशन मेळना एकेडमीक कावन्सील म्हण वा एक्झिक्युटीव कावन्सील. आनी तें जर म्हणजे सरकारान ही भुमिका जर आपली एक केली की 5 जे मनीस आसात ते बरे दिले इन्क्लुडींग SC ST रिप्रेझेंटेटीव सरकार बरचो पडटा एक्झिक्युटीव कावन्सिलाचेर. आमच्या चान्सलरान जर सारके दीत मनीस आनी युनिव्हर्सिटींतले म्हणून तूं चडशे डीन आनी हे आसता ते दॅट इज द प्रिरोगेटीव ऑफ वायस चान्सलर. हे मनशांनी जर काम सारकें करीत जाल्यार युनिव्हर्सिटीचो सकलो सगळो सेटअप बरो जावपाक शकता. हो एक मुद्दो. दुसरो, आमी आज ज्या हेका लागून हो विशय जालो की मानांकन, म्हाका एकूच विचारून दिसता की ही ग्रेडिंग रँकींग इज दीस द फायनल थिंग फॉर वीच वी आर वर्किंग. आमी आमची ही पिळगी घडोवपाक काम करतात. तातूंत हे जे ग्रेडिंगाचे आनी रँकिंगाचे जे ओवरऑल आज देशांत वादळ चालू आसा ते आमकां खंय व्हरता हांव नकळो. म्हणजे ताका लागून हांव म्हजें पोरूं हांवें पळयलां कितलेशेच टिचींग अवर्स ऑफ टिचर्स इज वेस्टेड. आमी हे सगळें करून आमकां मेळटा कितें हांव नकळो मागीर ती ग्रेड करून. आमकां खूब स्वप्नां दाखयतात ही ग्रेड मेळ म्हणून तुका फंड येतलो, तुका आनी भुरगे येतले. आतां हे भुरगे खंयच्यान हाडपाचे? गोंयांत भुरगे आसात, प्रायवेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत येतात, भायले भुरगे येतले वा आनी खंयचे येतले, 10-15 हजार भुरगे जातले. कितें जातलें हांव नकळो. पूण ग्रेडिंगाक लागून आमी इतलो मर थंय काम करतात. थंय शिक्षणाचेर जर दुर्लक्ष जालें जाल्यार ती ग्रेड वाडून शिक्षण आनी संशोधन सारकें जायना जाल्यार ताचो कितें फायदो कितें? हो गंभीरतायेन विचार आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. एब्सोल्युटली करेक्ट मुद्दो.